मुळगाव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विशय तापलो। गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो। गांवाचो विचार जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो। सरपंच मानसी कवठणकारांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगाव पंचायतीची ही ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकार हांणी हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले। म्हणजे कोणी तेजेर हे करचें न्हू इतली ही कंपनी फटींग आसा। आमकां म्हाज्या तरी मते आनी तेंच्यांनी कामगारांक फटयल्या, शेतकारांक फटयल्या, गांवच्या लोकांक फटयल्या आनी आमकां तेजे कंपनी कडल्यान 5 पैशाचो अजून मेरेन फायदो ना। 5 पैशाचो फायदो ना। आनी त्या खातीर आमी आतां ह्या निकशाचेर येयल्या, ह्या निर्णयाचेर येयल्या की ही मुळगांव म्हणटा ती आमकां मायन नाका। सारकें मायन नाका तुमच्या आमकां काय आयकपाचें ना। कोणी सरकार येवं आनी कोण येवं म्हाजें एक सरपंचाकडे एक म्हणणें आसा। येता त्या आयतारा आमी गांवची समज मुळगांवची मिटींग घेवया आनी सोमारच्यान मायन बंद करुया। कंपनी कडेन आनी कितलेशेच ह्या कंपनी कडेन आमी कंपनीक जर जाय आसले आमचे मुळगांव जर जाय आसले मुळगांवचे हे जाय आसले सपोर्ट जाय असलो जाल्यार कंपनी खंय तरी आमच्या कडेन उलय तरी आसली। म्हणजे कशी सगळ्याच गोष्टी आमच्यो ना त्या 11-12 जे डिमांड घातल्या त्या सगळ्या डिमांडाचे नेगेटिव्ह आन्सर जाता। म्हणजे तेंका आमचे पडलेले ना, गांवचे पडलेले ना। पण आमकां आमचो गांव सांबाळूंक जायो आनी आमचे गांव सांबाळच्या खातीर म्हाजी तुमच्या कडेन विनंती आसा। येता त्या आयतारा आमी सार्वजनीक मिटींग घेवया, त्या हितून ठरवया आनी सोमारच्यान म्हणटा ती मायन बंद करुया मुळगांव। मजगती गोंया भायले एका व्यावसायिकाक दिल्ले एनओसी वयल्यान ग्रामसभा तापली। सरपंच आनी उपसरपंचान राजीनामा दिवचो अशी मागणी लोकांनी केली। तशेंच वॉर्ड नंबर 1 मदीं जावपी एका प्रकल्पाच्या विशयाचेरूय ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।